नमस्कार. आज आम्ही पारशे गावान आहात चावदेवाड्या आणि हांगातलो वॉर्ड मेंबर आमचो अजित मोरजकर हांगासर त्यांच्या वॉर्डाचेर प्रोटेक्शन वॉल WRD अंडर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 9 लाख आणि आज आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातला. आमच्या वांगडा आमचे गावचे सरपंच आहात, तसेच सगळे वॉर्ड मेंबर्स आहात, एंटायर पंचायत हांगासर प्रेझेंट आहात. खरेंच सगळ्यात पयलीं बरें दिसता की ही पंचायत पारशे पंचायत आहा, सरपंच आपण इनिशिएटिव्ह आपले घेतात गांवा खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर आणि एक्टिव्ह सरपंच म्हटल्यार आता आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कामां आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी फॉलोअप करतात. तशेंच प्रत्येक वॉर्डाचेर स्वप्नील जावं, बुगडे जावं किंवा अजित जावं, हे सगळे जाण आपापल्या वॉर्डाचेर आपापले काम करतात. स्वतः इनिशिएटिव्ह घेवन पर्सनल इंटरेस्ट घेवन म्हणजे गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर काम करतात. आयज पारशे गांवांत आमी खुबशी बारीक बारीक कामां केल्ली आसात. मेजर कामां येणाऱ्या थोड्या काळान येवपाची म्हणजे प्रोसेस चालू आहा आणि तो बेगिनात बेगीन जातलो. पारशे गांवांत जितले डेव्हलपमेंट करीत तितले कमी म्हणजे कित्याक खूब तेंप जालो हांगासर डेव्हलपमेंटाची गरज आसली आणि आता आमी फुडें सरल्यात पंचायतीक घेवन. आणि म्हाका दिसता पारशे गांवांत फुडल्या 2 वर्सांक कंप्लीट डेव्हलपमेंट आनी न्यू चेंज दिसतलो. परत एकदा अभिनंदन करता एंटायर पंचायतीचे, कित्याक त्यांचे कॉपरेशन डेव्हलपमेंटा खातीर गांवाच्या खूप आहा. सो परत एकदा सगळ्यांक अभिनंदन ह्या कामा विशयी आणि गांवच्या डेव्हलपमेंटा विशयी. नमस्कार. आज आमच्या पारशे गांवांत चावदेवाडा म्हणटा थंय आज एक बरे कामाची सुरवात आमी केल्ली आसा. त्या कामाबद्दल कन्सर्न वॉर्ड मेंबर जो अजित आसा तेणी माहिती दिल्लीच आसा. आज आम्ही ह्या कामाची सुरुवात करताना आमच्या मध्ये आसात आमचे मांद्र्याचे आमदार जितभाई यांच्या हस्तेच आज हे फाउंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. खूप बरे दिसता की आम्ही आमच्या गावातली अशी बारीक बारीक कामां जरी असली जाल्यार ती आमदारा कडल्यान जायत असतात आणि त्याच्या खातीर हांव तांकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा. खरी गरज असता हे रिटेनिंग वॉल बांधपाचे जे व्हळ आसात नाल्यार ते खंय तरी डर्टी जातात आणि तेच लक्षात घेऊन आज त्यांच्यानी ह्या व्हळाची फायल पास करून आज ह्या कामाची सुरुवात जाता. आणि खरेंच अजितान म्हटल्यार तशें आमचे काही WR ज्यो फायली आहात ते म्हाका नक्कीच खबर आसा त्यो जातल्यो. त्याच्या खातीर हांव तांकां एकदा धन्यवाद म्हणटा. आणि हय सगळे जे उपस्थित आहात चावद्याचे सगळे लोक हांगा उपस्थित आसात, ह्या डिपार्टमेंटाचे स्टाफ तांकां हांव थँक्स म्हणटा कारण हांव येवन आज ह्या कामाक सुरू केल्या बद्दल. आज आम्ही चावदेवाड्या हांगासर तुळशीदास साळगांवकर आणि आनंद बगळे यांच्या घराकडे आहात. आज आमचे खूप तेंपाचे आमचे एक प्रपोजल असले, रिटर्निंग हॉल असली. आनंद बगळेन आमकां खूप प्रयत्न केले. म्हाका सांगतालो तो की हे आमच्या व्हळाची मातशी धडा बांद. मी ताका प्रॉमिस केला की मी खंयच्या परिस्थितीन करून दिते, पण 2-4 वर्सां जाली ताका. त्या खातीर आम्ही आज उपस्थित आमच्या मध्ये आमचे मांद्र्याचे आमदार जितभाई आरोलकर आसा, आमचे गावचे सरपंच अजय कळंगकर, आमचे पद मेंबर सुनीता देसाई बुगडे, त्याचबरोबर आमचो पद मेंबर स्वप्नील नाईक, मधुसूदन सातर्डेकर आणि आमचे सगळे वांगडी आणि आमचे सगळे जमलेले असतात. त्या खातीर खूप बरं दिसता की खूप तेंपान आमचे हे काम सुरू जाता आणि आमची काळाची गरज लेगीत जी धडा आसा ती धडा खूप कोसळून त्यांचे ते कवा तेमी आहात माड आहात ते कोसळटात. त्या खातीर त्यांचो प्रयत्न असलो आणि ते आज काम पूर्ण जाल्ले आसा आणि त्याचे आम्ही इनॉग्रेशन आता फाउंडेशन स्टोन एक सुरू केल्लें आसा. आमचे हे आपले नायक सत्यवान नायक यांच्यानी सुद्धा खूप प्रयत्न केले. खूप फावटी मी त्याच्याकडे वचन फॉलोअप करून त्यांच्यानी सुद्धा खूप आपला सपोर्ट केला आमकां. ते खातीर त्यांचे धन्यवाद करता. आणि जे आमचे आणि कामां आसात ती आमी भाईकडे मागता की आमचे खुबशे कामां आसात आमच्या पारशांत ती सगळ्या कामांक मातशें आमचा हातभार लावचो आणि जे खंयचे प्रोजेक्ट आमचे हे आहात फायली मध्ये आहात तांकांय आमचे एक सपोर्ट करचो आमकां. त्या खातीर हांव सगळ्यांच्या हांगासर येयल्या बद्दल धन्यवाद दिता आणि हे काय इनॉग्रेशन जाल्लें आसा सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता.